नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मोगाचो येवकार हांव गौरीश परबामणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कुर्टीचो सरपंच नावे तहसीलदारा आड अविश्वास थाराव दाखल. म्हत्वाच्या निर्णयात सरपंच घेना विश्वासात, पंच वांगड्यांचो आरोप. अर्दकुटे आशिल्ल्या केरी पुलाचे काम फुडल्या वर्सा करतले पुराय. आमदार जीत आरोलकराचे उतर. साखळेच्या उदरगती खातीर दियात साथ. धर्मेश सगलानीचे साखळेच्या लोकांक आवाहन. ₹1 कोटी मोडून बांदिल्लो मडकयचो खेळा संकुल पळयता उक्तावणाची वाट. खेळा संकुल बेगीन उक्तें करपाची थळाव्या सरपंचाची मागणी. अनमोड घाटाचेर 45 लाखांचो सोरो केलो जप्त. बशीच्या ड्रायव्हराकूय घेतलो ताब्यात. आनी सुकूर पंचायतीन मोडून उडयले स्क्रॅप यार्ड. ह्यान फुडें एक्काय स्क्रॅप यार्डाक दिवचे ना परवानो, सांगता सरपंच. आनी आतां खबरो विस्तारात. कुर्टी पंचायतीचो सरपंच नावे तहसीलदार हांच्या आड 6 पंच वांगड्यांनी अविश्वास थाराव दाखल केलो. ह्या विशीं पंच वांगड्यांनी बेरेस्तारा बीडीओक निवेदन पत्र दिलें. येरादारीची आनी हेर उदरगतीची कामां करतना आमकां सरपंचान विश्वासात घेवंक ना असो आरोप पंच वांगड्यांनी केला. प्रेसिडेंट आशिल्लो नावे तहसीलदार तो सगळ्या पंचांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आपूण पर्सनली डिसिजनाक घेता. कांय फायली खुबशीं बिलां मिटिंगेक येयनाशिल्लीं. आमी फाटल्या मिटिंगेक क्वॉर्टरली मिटिंगेक 2-3 फावट हो इशू रेज केल्लो तेन्ना फाटलो सेक्रेटरी आशिल्लो तेन्ना. सो आमकां अशें दिसून येयलें की जे येरादारीची कामां जी आमची चल्ल्या पंचायतीच्या लेवलीचेर तितून खुबश्यो गजाली दोळ्या आड जाताले. खुबशीं बिलां टेबलार येयनासतना पास जातालीं. आमी 2-3 फावट इशू रेज केलो पूण हेजेर कांय आमकां परतून आन्सर कॉन्क्रीट आन्सर येयनाशिल्ले. तशेंच डेव्हलपमेंटाच्या जाग्यार तुमी पळयलां आसतलें डेव्हलपमेंट आनी इम्प्रुवमेंट जे आज पासून 8 म्हयन्या भितर जावपाक जाय आशिल्ली तेजी स्पीड खूब कमी आसा. खुबशीं कामां डेव्हलपमेंटाची आजून बरी जावंक शकताली जी जावंक शकना. फायली खुबश्यो पेंडींग आसा. कामां सुरू करपाक म्हणून लोकांक हे करपाक कामां सुरू केल्लीं आसा पूण कामांचेर आजून फायनल स्टेजीर पावना. म्हणून आमी डिस्कशन केलें मॅडम म्हणलें की हेच इशू आमचे कॉमन आसा जे आमचे आदले मुख्यमंत्री आनी फोंडेचे आयचे आनी गोंयचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमी बसून डिस्कशन केलें. गांवूय आमी कॉन्फिडन्सान घेतलें आनी हेच्या फुडें डेव्हलपमेंटाच्यो जे प्रोजेक्ट आसा ते फास्ट वयतले स्पीड वयतले. आतां 2 पंचायती तुमी आयकले की रिजन कितें. कोणी बरें काम केल्यार ताका देंवयना आनी कोणी जर बरें काम केलें जाल्यार ताका कंटिन्यू करता. पूण तेंचें रिएक्शन जें आतां आसा की बाबा पंचायती सगळ्यांक विश्वासान घेवन सगळ्या पंचाक सगळ्यांक तें काम करपाचें आसता. आनी त्याच बरोबर तेणी कितें आसा म्हाजे कडेन येवपाचें आसता. हांव ह्या मतदारसंघाचो आमदार आनी आतां गोंयचो मंत्री आसा. कितें काम डेव्हलपमेंट कितें जाय तेणी आमचे कडेन येवपाचें. म्हणजे आयज पर्यंत ते आमचे कडेन ते सरपंच येवना आनी तेंगे आनी कोणी येवना ते बाकीचे म्हण ताका लागून दिसता आमकां ही आतां दिसलें की आमकां आतां हे कोणाची हें घेवन सपोर्ट घेवन हें देवन आमकां पंचायत बरी करपाक जाय. उरलेली कितलीं वर्सां उरल्या 5-4 वर्सां 4 वर्सां उरल्या ती बरे भशेन आमकां डेव्हलपमेंट करपाक मेळपाक जाय. म्हणजे एकत्रेन हें करतली एकमेकांक आमी कोणाच आमी कोणाचें तशें कांय म्हणना कांय ना पूण आमकां जाय डेव्हलपमेंट.
आनी आमी जे गव्हर्मेंट आमी आमच्या हेचे जे कितें स्किमी आसा आनी कितें आसा जावं हे सगळे आमी हांवें सगळे हॉटमिक्स रस्ते केल्ले आसा प्रभुनगर बाकी कडेन केल्ले आसा चालू आसा बाकी कडेन ते डेव्हलप घेता आमी बाकी कडेन स्टेट लेवल सगळे घेता सगळे रस्ते जावं आनी कितें आसता आमचे बाकी डेव्हलपमेंटाचे मागीर आतां आमकां एज एमएलए वर्साक अडेज कोटी मेळटा ते 2.5 कोटी फोंड्या आनी 1.5 कोटी आमी दुसरो रावंड आसा रोखडोच तो आमी खांडोळ घातल्या ते तांकां ते जायते डेव्हलपमेंट जाय ते स्टोरीचे 2.5 कोटीचे ते वेगळे ते एज ए आमदाराचे आनी मागीर गव्हर्मेंटाचे आसा बाकी सगळ्यांची तुमी आमी ताका सगळे गांवांक कितें जाय ते प्रमाणे आनी लोकांक विचारून ते काम करतले लोकांक विश्वासा घेवन ते काम करतले. अर्धवट बांधून दवरिल्ल्या पेडणेच्या केरी वाठारांतल्या पुलाचे बांदकाम परतून सुरू करचे ह्या विशीं मुखेलमंत्र्या कडेन बसका घेतल्या आनी फुडल्या अर्थसंकल्पांत ह्या पुलाच्या बांदकामाची तरतूद करून पुलाचें काम सुरू करतले अशें बांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान सांगलां. फाटलीं 7 वर्सां जालीं हो केरीचो पूल अर्धवट स्थितीत आसा. अर्धवट बांदकाम करून दवरिल्ल्या पुलाचें काम पुराय करचें म्हणून लोकांनी मागणी केल्ली. आता तेरेकोल जी हे आसा फेरी आसा ताचे कडेन आसा तुमकां दिसता की हांगा जे दिसता पळय फेरी पुलाचे ते सगळे जे खड्डे पडलेले आसा आनी सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार जी हांगा जी फेरी आसा ती फेरी जी धक्याक न लागता थंयसर जे रेती आसा ते रेतयेन तुंबलेली आसा. गाडये जे आसा ते मॅक्झिमम गाडी हांगा ब्लॉक जातात आनी मोठ्या प्रमाणात हानी जावपाची शक्यता आसता. सरकाराक आमी कितलेदा तरी आमी अशें सांगता की हे बेगींतल्या बेगीन हे जावचें म्हणून पूण गेले कितली सरकारां गेली तरी पूण अजूनय तशेंच दिसता. जो पूल जो आसा पळय जो पूल ह्यो बेगींतल्या बेगीन जावचो अशी सगळ्या ग्रामस्थांची मागणी आसा. 2016 ह्या पुलाची पायाभरणी घातलेली आनी पूण तरी पूण अजूनय तो पेंडींग आसा तसोच बंद पडलेलो आसा. म्हणून बेगींतल्या बेगीन सरकारान जे पूल जो आसा तो जर पूल जर बेगीन जर केलो आनी जर कनेक्टिविटी केरी टू तेरेखोल जर केली जाल्यार हांगाचो जो फेरीचो जो प्रॉब्लेम आसा तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तेरेखोल ब्रिज आसा हो एक आमचो एक्स मुख्यमंत्री गोंयचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार तेणी ह्या ब्रिजाचे काम स्टार्ट केल्ले. तेणी मांद्रे मतदारसंघान जे प्रोजेक्ट बरे विजन घेवन जे फुडें काडलेले IT आसो आमचे तुयेंचे हॉस्पिटल आसो ते सगळे प्रोजेक्ट पेंडींग आसा. हेका खंय तरी राजकारण काय हे जे आमचे लिडर्स आसा म्हणजे एक म्हाका अशें दिसता की मांद्र्यान बीजेपीचे लिडराक डॅमेज करपाचो प्रयत्न करता आनी तेतून लोकांक तेजो त्रास जाता. त्यातलोच भाग म्हणून हो आयज तेरेखोल ब्रिज आसा. एक आमचो गोंयचो भाग जो तेरेखोल म्हणून जो गांव आसा थंय एक पंच मेंबर आमच्या केरी पंचायतीक निवडून येता. थंय एक मोठो प्रॉब्लेम पावसाळ्यान हयसर जेटीचेर इतले ते दर्या असल्या कारणान ल्हारां येता. फेरीबोट एक 2-3 फूट उंच येता आनी त्या प्रमाणान तेतून भुरगीं येता स्कुलान. त्या भुरग्यांच्या जिवाकय धोको भरपूर आसा. आयज ह्या सरकारान ट्रिब्युनलान एका ग्रीन सिग्नल दिला की तो ब्रिज काम स्टार्ट करपाचें. पण जो आतां आमचो आमदार आसा एक्टींग आमदार जो आमचो जीत आरोलकर हा जीत आरोलकरान हातून लक्ष घालपाचो. ब्रिज हा तो एनजीटी केस चालू आसली कोर्टान केसीस चलताले सो तो आता ऑलरेडी सगळे केसीस क्लियर जाल्ले आहा. ग्रीन सिग्नलूय दिल्ले आहा ब्रिज बांदपाचो. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाजे हेच्या विशीं मिटिंगूय जाल्या उलयल्या तेंच्यांनी प्रॉमिसूय केला की नेक्स्ट बजेटाक तो ब्रिज घेता म्हणून आनी ब्रिज तो बेगीनच कंप्लीट करपाची गरज आहा. कित्याक तेरेखोलचो गांव आसा ते आमचे स्थानीक थंयसर आहात तांकां लायट म्हणटात ती महाराष्ट्रांतल्यान येता आनी सरकार म्हयन्यान 6 लाख रुपया फारीक करता तेंचे पावर सप्लायाक. दुसरो विशय उदकाचो. थंय बोरवेल मारल्या टाकी आहा. आता ह्या 2 म्हयन्यान ताका उदकाचो मेजर प्रॉब्लेम आहा. सो तो एक गांव आहा तो कनेक्टिविटी ना म्हणून तो त्या सायडीन उरला. सो ह्यो ब्रिज जातकच उदकाची पायपलायन आनी पावर सप्लाय आमी त्या ब्रिजा वयल्यान दिवंक शकतले. सो आमची सकयल्यान घातलेली आसा पळय. आता विशय गो सकयल्यान कित्याक घातलेली ते पयलींच्या लोकांक विचारता सांगा कित्याक घातलेली ती खबर ना. हांवें जेन्ना इलेक्ट जालो एज अ आमदार आनी इन्स्पेक्शनाक गेलो तेन्ना विशय येयलो की पायपां आसात पायपांतल्यान ते केबल घालतात. आतां हांवें तांकां विचारलें जर ह्यो जॉयंट जर सुटात जाल्यार कशें कितें आनी ते तोंड जाता समुद्राचे आनी न्हंयचे आनी थंयसर करंट फ्लो हाय आसता आनी त्या करंटाचेर कॅपेसिटी आसा काय विचारल्यार तेंचे कडेन उत्तर नासलें.
कित्याक घातलो तो म्हाका खबर ना, पूण म्हाका दिसता 4.5 कोटीचो तो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता 2 टावर जर घातले जाल्यार 2 कोटीन जातले आसले, पूण 4.5 कोटी जर कित्याक घातलो तो खबर ना, एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, पयलीं चिंतूंक जाय आसलें तें करतना पावर सप्लाय आमकां येता हेतूंतल्यान पेडण्याच्यान खंय केरी मेरेन पावर सप्लाय, तोच पावर सप्लाय तो थंयच्यान पावर सप्लाय तोरशा मेरेन वयता. एका फिडरांतल्यान जो पेडण्याचो फिडर आहा थंयच्यान तोरशा मेरेन वयता आनी तोच फिडर हांगाच्यान आमकां हरमल पालया केरी वयता. आयज केरी वोल्टेज इतली लो आहा की थंयसर पावर सप्लाय पावना. आतां जर केरीयच पावना, जो अंडर केबल जर घातला तो तेरेकोलाक कित्याक वचलो. सो तेच्या पेक्षा तांकां महाराष्ट्रांतल्यान पावर सप्लाय मेळटा ते हॅपी आहा. जो पर्यंत आमचो आतां सबस्टेशन 33 केबीचो सबस्टेशन आमी आतां मे एंड मेरेन इनॉग्रेट करतात, सगळें रेडी जाल्ल्या. तो जेन्ना सबस्टेशन जातलो तेन्ना आमी तो अंडर केबल सुद्दां तो घातला तो आमी हे पावर सप्लाय दिवंक शकतात. पालिका वेंचणूक लागीं पावता तशी वेंचणुकीची रंगत वाडत आसा. भाजपा फाटोफाट आतां टुगेदर फॉर सांखळे पॅनलान आपले उमेदवार जाहीर केल्यात. बुधवारा सांजे सांखळेंत घेतिल्ले पत्रकार परिशदे वेळार टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलाचे सगळे उमेदवार हजर आशिल्ले. सत्तेर आयले जाल्यार नितळ आनी भ्रश्टाचार मुक्त प्रशासन दितले अशें उतर टुगेदर फॉर सांखळे पॅनलाचे बिनविरोध वेंचून आयिल्ले प्रवीण ब्लॅगन हांणी दिलें. जाल्यार आमचें समाजकार्य फुडें व्हरपा खातीर आमी वावुरतले अशें धर्मेश सगलानीन म्हटलां. आमचो फुडलोय विचार आसा टुगेदर फॉर सांखळी मतदारसंघात आमी हे आमचें काम समाज कार्याचें काम आमी फुडें व्हरपाक सोदता. आनी येता ते काळान जर आमकां संदी दिली लोकांनी जाल्यार आमचें समाज कार्य आमी सांखळीच्या मतदारसंघानूय व्हरूंक सोदता. आनी हे टुगेदर फॉर सांखळी पॉलिटिकल पॅनल न्हू, हे जे समाज सेवा करपाक सोदता, ते समाज कार्य करूंक सोदता, तांकां खंयचेय पक्षाचे आसूं, खंयचेय धर्माचे आसूं, खंयचेय जात्यांचे आसूं, तांकां आमी इनवायट करता टुगेदर फॉर सांखळी जॉयन करपाक आनी समाज कार्य करपाक विदाउट एनी एफिलिएशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. तुमी आमकां जॉयन जावचे आनी लोकांची सेवा करपाक तुमकां हांगा संदी मेळटली, तुमकां सपोर्ट मेळटलो. हे सगळे फुडें सरला ते स्वताच्या स्वार्था खातीर चलूंक ना. आमी 10 वर्सां निस्वार्थपणे आमी जनतेची सेवा केल्ली आसा आनी फुडें करत येतले. हीच संदी आमकां लोक आमकां दितले हेजी आमकां आशा आसा. तुमकां टॅक्स न वळयता आमी बरें एडमिनिस्ट्रेशन दितले, डेव्हलपमेंट करतले. बीजेपीची थापाक बळी पडो नाका, तेंचे भूल थापाक तेजे कॅन्डिडेट सीएम म्हणटा आनी तो तानावडे म्हणटा की कॅन्डिडेटाक पळोवं नाका, हू वील बी द पावर. म्हणजे हेंकां हेंच्या कॅन्डिडेटांचे चेहऱ्यांचेर विश्वास ना. क्लियर इंडिकेशन तो दिता की आमचे चेहरे पळोवं नाका म्हणून. आमी तुमकां म्हणटा आमचे चेहरे पळया, आमी म्हणटा तुमकां आमचे चेहरे पळया, आमचे लिडरशीप पळोवं नाका. वी आर ऑल लिडर्स. आमी चेहरे चूज करून अशें काडलेले आसा की खंयचेच आमिशाक बळी पडचे ना. आनी हांव तुमकां ठामपणे सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमच्या विश्वासाक आमी साथ करतले. वी प्रॉमिस यू गुड गव्हर्नन्स, गुड एडमिनिस्ट्रेशन. आय एम देर विथ टुगेदर फॉर सांखळी. I was there yesterday, I am there today, I will be there tomorrow also for the next 5 years. आमी तुमकां एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाची ग्वाही दिता. तुमकां सगळ्यांक साक्षी मानून आमी एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाक आमचेर विश्वास दवरा. आनी आमचे जे हे आतां उरलेले 10 कॅन्डिडेट आमचे जे आहा तांकां तुमी निवडून हाडा. आय विल गिव यू क्लीन करप्ट फ्री एडमिनिस्ट्रेशन. मडकय सागावतीन सुमार 6 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लो खेळा संकुल सध्या उक्तावणाची वाट पळयता. खेळा संकुलाचें काम फाटल्या 3 म्हयन्यां पयलींच जालां. प्रकल्पाचें उक्तावण रोखडेंच जावचें अशी मागणी थळाव्या लोकांकडल्यान जायत आसा. फाटल्याच सप्तकांत वीजमंत्री सुदीन ढवळीकर हाणें एके कार्यावळींत ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण जुलय म्हयन्या पयलीं करपाचें आश्वासन दिल्लें. हो खेळा संकुल थळाव्या तरणाट्यां खातीर अदीक फायदेशीर थारतलो आनी फुडारांत राष्ट्रीय पावंड्याचेर सर्ती लेगीत ह्याच खेळा संकुलांत जावपाची शक्यताय आसा. सरकारान काम पुराय जाल्ल्या खेळा संकुलाच्या ताकतिकेन उक्तावण करपाची गरज आशिल्ल्याचें मडकय पंचायतीचे सरपंच शैलेंद्र पणजेकारान सांगलां. मडकय वाठारान आसा पळय, मडकय पंचायतीन हो एकूच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा आनी हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी रेडी आसा. अशें म्हायती प्रमाणे 10% कितें काम उरलेलें आसा.
हो समज बेगीतल्या बेगीन चालू जाय जाल्यार मडकयकारांक जावं मडकय सायडीच्यान कोणा कुणय म्हूण गावण्या म्हूण जावं मार्दोळ जावं फोंडा एरियेन असो ग्रावंड आनी खंयच ना आनी हो ग्रावंड जर सगळ्यांक तेजो खूब फायदो जातलो. हो कित्या खातीर उरला तो एक्झॅक्ट खबर ना, कित्याक मिनिस्टरान सुद्दां सांगलेल्या जुलय म्हटल्यार हो लोकार्पण जातलो, लोकां खातीर खेळपाक मेळटलो मडकयकारांक सुद्दां. पंचायती अंडर ग्रावंड आसा, हो बेगीतल्या बेगीन जावचें अशें आमकांय दिसता. कित्याक ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान जीम आसा, इंडोर स्टेडियम आसा जे बॅडमिंटन खेळटले, टेबल टेनीस खेळटले, मागीर टॉयलेट आहा, लेडीज आनी जेंट्सांक टॉयलेट आहा, मागीर म्हाका दिसता प्लेयर्स तांकां खेळपाक मागीर खेळ्ळ्या नंतर तांकां रेस्ट घेवपाकूय थंय रूम्स आसा. अशें बाकी सगळे सूख सोयी ज्यो खेळगडींक जाय पडटा खेळ्ळ्या नंतर बाबा रेस्ट घेवपाक, ते सगळ्यो सूख सोयी ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान मडकय आसा आनी सगळें रेडी आहा. मिनिस्टरान बरो विचार करून हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगसर रेडी करपाचो प्रयत्न केला आनी बेगीतल्या बेगीन लोकार्पण जावचो अशें सगळें मडकयकारांक पंचायतीन म्हाका दिसता 2020 बीन जाल्या अशें दिसता म्हाका. अशें एक्झॅक्ट याद जायना पूण 2020 टोटल कॉस्ट म्हाका दिसता 5.5 कोटी तरी आसतलो मिनिमम, अशें म्हाका 5.5 कोटी अंदाज आसा. मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगला जुलय म्हटल्यार लोकार्पण जातलो हो ग्रावंड म्हणून, इनॉग्रेशन जातलें अशें म्हणून. सगळ्यो फॅसिलिटी आहा ज्यो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान फोंडा आसा तेच्या पेक्षा मातसो मिनी आसतलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. बरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाल्यार मडकय बेनिफीट जातलो भुरग्यांक, मडकयकारांक बेनिफीट जातलोच जातलो. नियर बाय कोण पंचायती आसा जावं फोंडा तालुक्यान जो खेळपी लोक आसा ते सगळे मडकय येता. इतको बरो आनी खंय फोंडा तालुक्यान ग्रावंड इतको बरो ना जो मडकय ग्रावंड आसा तसो, पूण सगळ्याक हेजो बेनिफीट जातलोच जातलो. इंडोराचोय लोकांक बेनिफीट खूब जातलो, खूब जातलो. खूब म्हणजे बॅडमिंटन जाल्यार इंडोर स्टेडियमूच आमचे कडेन ना न्हू, मडकयन खंयसरूच ना. सो त्या खातीर लोकांक खूब बेनिफीट, यंग जनरेशनाक खूब बेनिफीट जातलो. समज कोच बीन हाडून फाल्यां दवरीत जाल्यार सगळ्यांक हेजो बेनिफीट खूब जातलो. अनमोड अबकारी विभागाच्या चेक पोस्टाचेर राती मंदारा KA 51AH 7362 ह्या नंबराच्या बसीची तपासणी केली, जातून 66.750 लिटर गोंयचो तयार केल्लो सोरो सांपडलो. ड्रायव्हराक अटक करून बसी सकट 45,57,000 रुपयांचो मालवाद जप्त केलो. गोंयच्यान कर्नाटकांत वचपी बसीन हो सोरो जप्त केलो. ही कारवाय अबकारी उपनिरीक्षक श्रीकांत असुदे हांच्या मार्गदर्शना खाली जाली. ह्या वेळार अधिकारी SB बनमोडे, SD राठोड, NG जोगळेकर, पुलीस अधिकारी तनोज बैलोर, ललिता हल्ली आदी उपस्थित आशिल्ले. सुकूर पंचायतीन बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड मोडून उडयले. स्क्रॅपयार्डाक लागून गांवांनी चोरयो जाता अशें थळाव्यांचें म्हणणें आशिल्लें. तशेंच उजो लागपाच्यो घडणुक्यो घडटाल्यो. 4 म्हयन्यां पयलीं 28 डिसेंबराक हे स्क्रॅपयार्ड मोडून उडोवपाची नोटीस दिली, तरी लेगीत हे स्क्रॅपयार्ड चालूच आशिल्ले. निमणे सुकूर पंचायतीन दखल घेवन हे स्क्रॅपयार्ड मातये भरवण केलें. आयज आमी स्क्रॅपयार्ड हांगासर काडपाक गेल्ले. आमी 28 तारखेक स्क्रॅपयार्डाचो इन्स्पेक्शन घेवन आमी तांकां सांगलेले 7 दीस तांकां आमी टायम दिल्लो की तुमी हें काडपाचें म्हणून. मागीर आमी परत रोखडें जातले. तशेंच आमी तांकां खूब टायम परत आनीक 15 दीस दिले. परत मागीर आमी परत तांकां आतां 2-3 म्हयने जाले तांच्यांनी आजुनूय काडूंक ना. सो आयज आमी हांगासर खूब चोरयो जाताल्यो हितून, मागीर उजो पेट्टालो. ताका लागून आमी आयज हांगासर स्क्रॅपयार्ड डेमोलिशन करपाक आमी येयल्ले आसा आनी ते आमी आतां चालू केल्ले आसा. तशेंच आमी हांगासर आनीकूय आहा आमचे थोड्यांनी स्क्रॅपयार्ड सगळे काडून क्लीन केल्ले आहा आपणाचे. आनी आतां कितें उरला पळय ते आमी सगळे काडटली आनी आमी ह्यान फुडें हांगासर स्क्रॅपयार्ड हांगासर आमच्या सुकुरान तर आमी थेवचीच ना आनी कसलेच आमी तांकां करूंकूच दिवची ना. जर कोणाक दिसता आमी कोण करता जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगचें. आमी रोखडीच तांकां नोटीस धाडून आमी सगळें इन्स्पेक्शन करून आमी परत काडटले. पूण आमी सुकुरान आनीक स्क्रॅपयार्ड ह्यान फुडें थेवची ना. सो आयज आमी इमिडिएटली एक दुसरो ड्रायव्ह घेतलो की जे स्क्रॅपयार्ड ऑलरेडी तांकां नोटीस सर्व केल्ली 28 डिसेंबराक. सो ती दिवन तांकां टायमूय दिल्लो. सो तांकां खूब टायम दिलो, ऑलमोस्ट 4 म्हयने जाले. सो आयज इमिडिएटली आमी एक्शन घेतले कित्याक थ्रू आमचो MLA सुद्दां सो स्क्रॅपयार्ड आमकां पर्वरीन म्हणटा. सो आमी सुकूर आमी क्लीन करूंक सोदता कित्याक आमची ज्युडिशन सुकूर पंचायतीची. आनी मेन इम्पॉर्टंट ह्या दिसांनीच पयलो उजो लागलो, सरपंच उलयलो, पंच मेंबर उलयलो, उजो लागलो, घंटा मेळ्ळ्यो. सो आनी ह्या दिसांनी एक 20 दीस जातले. सो ते TVची JCP हाडून हांगर कट केली स्क्रॅप यार्ड.
सो हो स्क्रॅप यार्ड आमच्या सुकुरान नाका म्हणून आमच्या पंचायती जी न्यू बॉडी येयल्या तेंच्यांनी जेन्ना बॉडी डिसिजन घेतलें की आमी इनलिगल मेन म्हणटा ते स्क्रॅप यार्ड उरलेले बिझनेस आनी खूब आसा सो तेजेर आमी जेन्ना तेंच्यांनी कोणानी एनओसी घेवंक ना जाल्यार तेंच्यांनी एप्लाय करचें एनओसीक आनी तेंच्यांनी धंदो करचो. आज आमच्या सरपंचान सेक्रेटरीन तशेंच पंच मेंबरांनी फुडाकार घेवन हे स्क्रॅप यार्ड काडपाचें ठरयलेलें आसा. 28 डिसेंबराक आमी तांकां नोटीस धाडलेली की हे तुमी खाली करचें म्हणून, तरी पूण तेंच्यांनी हे खाली करूंक ना. आमी हो स्क्रॅप यार्डाचो ट्रायल घेतिल्लो आसा. हाज्या पयलीं आमी ताचें इन्स्पेक्शन केलें 28 डिसेंबराक. अजून तांच्यांनी आमी तांकां इंटिमेशन दिलें तुमी खाली करा म्हणून, तरी तांच्यांनी ते खाली करूंक ना म्हणून आमकां हो सुकूर पंचायतीक इनिशिएटीव घेवचो पडलो की ते स्क्रॅप यार्ड हे सगळें काडून उडोवपाक लागून. बेरेस्तारा पणजे पुलापनाक सुमार 3 वरांचेर बरेच ट्राफिक जाम जाल्ले. रस्त्याक रिफ्लेक्टर घालपाचें काम चालू आशिल्ल्यान येरादारी बरोच वेळ आडखून पडिल्ली. थंयच्यान यो वच करप्यांक गैरसोय जाली आनी बरोच वेळ एकाच जाग्यार आडखून रावचें पडलें. बायगिणी गार्बेज प्लांट म्हज्या मतदारसंघात कसोच येवपाक दिवचो ना आमदार राजेश फळदेसायान ठाम मत उक्तायलां. मजगतीं ओल्ड गोवा ब्युटिफिकेशनाचें काम फुडल्या म्हयन्याच्यान चालू जातलें. तशेंच गौंडाळी रेल्वे फ्लायओव्हर ब्रिज 2024 म्हटल्यार पुराय जातलो अशी माहिती कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान दिल्या. फ्लायओव्हर एक लॉंग पेंडींग इश्यू जावन आसा, सो तुमी कितें लक्ष घातला हातून सदांच पेंडींग उरला तो इश्यू आजून पर्यंत? हय, कदाचित तो 2024 आमकां रेडी मेळटलो तुमकां. कारण आतां तुमी जाणा 2 दीस जाले म्हणजे फाल्यां आमचो 3रो दीस. आमी कंटिन्युअसली इन्स्पेक्शन करता. IAS ऑफिसर आमचे कलेक्टराक हांवें सांगल्लें आसा. पयर आमी मिटींग घेतलेली आसा. त्याच बरोबर एडिशनल कलेक्टरा कडेन आमी बसून मिटींग घेतल्या आनी जे कोणाचे जागो वयता तांकां आमी नोटीसी धाडल्या. तेंचे कडेन उलोवपाक आमचें चालू आसा आनी येता त्या 2024 पर्यंत तो फ्लायओव्हर आमचो रेडी जातलो. सर, पूण आयज ट्रॅफिक पुलीस आसपा जाय. तो ट्रॅफिक लोक सगळे कन्फ्यूज जाले. लोक ते गेटी कडेन येवन परतून वयता. ना, आमी आतां तुमी आतां पळयलां आसतलें सगळ्याक ट्रॅफिक पुलीस दवरले. आतां तुमी जर लक्ष मारीत पयलीं सकाळी फुडें कशें जालें चड लोक येवंक लागले. आमकां इतलो अंदाज नासलो. मागीर ते पिडयेच्यान त्या सायडीच्यान म्हणजे गवनाळेच्यान ह्या सायडीन वचोंक लागले. तेन्ना आमच्याय तितलें लक्षान ना. जेन्ना ही गोश्ट आमच्या लक्षान येतात आमी डायरेक्ट पुलिसेक कॉन्टॅक्ट करून सगळे थंय पुलीस एवेलेबल करून दवरल्या. आनी मानशेचे इश्यू सद्या खंय पावला सर? मानशेचो इश्यू म्हणल्यार तुमी आतां पयलें आसतलें न्हू. आमी सगळे मानशे आतां सुकोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी सुकयलेले आसा. जे कितें आतां उरलां तें एक 8 दिसां भितर काबार जातलें, पण ऑलरेडी आमी आतां सुकयले मानशी. राजेश फळदेसाय शेतकारां वांगडा आसतलो? 100% ते लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. शेतकऱ्यांक सगळ्यांक खबर आसा. जी 25 वर्सां कितें काम जालें ना तें ह्या आमच्या 6 म्हयन्यान जाल्लें आसा काम. म्हणजे ते सगळे शेतकरी हॅपी आहा. आनी बायगिणी प्लांटाचे सर तुमी तुमचे हेजेर कायम आसा अजुनूय? बायगिणी प्लांटाचेर हांव सदांच कायम आसतलो. ह्यान फुडें आसतलो आनी हांव तो आमच्या थंय येवपाक दिवचो ना हें हांव ठाम आसा. हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर बसून हांवें मिटिंगूय घेतलेली आसा. तेणी म्हाका एश्युरन्स दिल्ले आसा की तुका नाका जर तो लोकांक जाल्यार आमी थंय करचें ना. पण पळय जावचो ना. हांव पयलो उबो हांव रावतलो अशें हांवें कितलेच फावटी स्टेटमेंट दिल्लो आसा आनी हांव तें करून दाखयतलो. आनी ओल्ड गोवा ब्युटिफिकेशनाच्या कामाक चालू जालो? ओल्ड गोवा ब्युटिफिकेशनाक फुडल्या म्हयन्याच्यान आमी चालू करता. प्रसाद स्किमी वयल्यान 42 करोड रुपया आमचे पास जाल्ले आसा. कदाचित ते फुडल्या म्हयन्यान आमचें सुरू जातलें काम. शेल्डे पंचायतीच्या सरपंच पदाचेर कविता गावस देसाय हांची नव्यान निवड जाली. कांय कारणांक लागून पंच वांगड्यांनी आदल्या सरपंचाचेर अविश्वास थाराव दाखल केलो आनी त्या प्रमाण भाजपाचो तेंको आशिल्ल्या नव्या सरपंचाची निवड जाली. शेल्डे पंचायतीच्या पंच वांगड्यांनी म्हाका तेंको दिल्ल्या खातीर म्हजी निवड जाल्या. पंचायतीच्या 11 पंच वांगड्यांक वांगडा घेवन शेल्डे वाठारांतली उदरगतीची कामां करतली अशें नव्यान वेंचून आयिल्ली सरपंच कविता गावस देसायान सांगलें. सरपंच पद मेळ्ळें म्हणल्यार मेन म्हणजे आमगे सरांचो आदार आमकां सदीत आसता. पयलीं आसलो आनी आतांय आसतलो अशें म्हाका हांव सगळ्यांक तुमकां सांगता. तशेंच म्हाजे बाकीचे पंच वांगडी आहा तेंच्यान म्हाका भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा. ह्या सरपंच पद मेळपाचें खरें सरपंच पद म्हाका तेंच्या सगळ्यांच्या आदारान मेळ्ळेलें आसा. तेंचें कॉपरेशन म्हाका सगळ्यांचें मेळ्ळेलें आसा आनी हांवूय तेंच्या बरोबर एक मत आनी एक निश्ठेन काम करून
माझें नाव आणि आमच्या पंचायतीचें नाव वयर राखतले. शेल्डे पंचायती 11 जरी वार्ड असले, सरपंच जरी एक असलो तरी आम्ही सगळे जण मिळून हे काम करतले. सगळे पंचांक घेऊन हांव हे काम करतले. आम्ही 11 वार्ड आसा, 11 पंच आसा, सो 11 पंचांक घेऊन हांव हे काम मुखार व्हरतलें. मदीं म्हणल्यार काही कारणा खातीर आमकां NCM हाडपा पडलें. सो तेका लागून NCM दिवन आमी हेंचे सगळ्यांचे सपोर्ट मेळोन हांवें हे सरपंच पद स्विकारलें. म्हाज्या बरोबर सध्या आज सगळे जाण आसा, तशें प्रॉब्लेम ना आनी सगळ्यांक घेवन हांव चलपाचो एक निर्णय घेतलेलो आसा. कविता उदय गांवस देसाय ते शेल्डे वाठाराचे सरपंच जाल्यार हांव ताका शाबासकी दिता आनी मागता की शेल्डे वाठाराची जे डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती चालू आशिल्ली ती फुडें घेवपाक जाय, ती सगळे ते घेतले. आनी इतलेंच मागता की आमकां एक हें आसा की पंचायत घर आतां वॉर्ड नंबर वाडलेले आसा, पंचायत घर कमी जाता, लायब्ररी परतून चालू केल्ली आसा. सो हेजे खातीर आमी हावजींग बोर्डाक जागो मागला आनी गोल्डन जुबली ग्रांट दिल्ले आसा तो जागो विकतो घेवपाक बेगीन करचें. बाकीचे हांगा डेव्हलपमेंटाचे फुटबॉल ग्रावंड म्हणजे ग्रावंडाचे आसा, बाकीचे गोश्टी आसा ते बेगीन करून लोकां खातीर सेवा तेणी दिवचें अशें विनंती करता. आनी विशींग यू ऑल द बेस्ट. होंडा सत्तरी गणेश देवस्थानाचो पयलो वर्धापन दीस 27 ते 29 एप्रील ह्या 3 दिसांत मनयतले. ह्या 3 दिसांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. बेरेस्तारा धार्मीक विधी, गणेश पूजन, पुण्यवाचन, मातृका पूजन, आरती, तीर्थप्रसाद, गाराणे आणि महाप्रसाद जालो. सांजेच्या 6 वरां सावन 125 बायलां कडल्यान जोडव्यांच्यो कार्यावळी आणि हेर धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. बेरेस्तारा हजारांनी भाविकांनी देवाचें दर्शन आणि तीर्थप्रसादाक गर्दी केल्ली अशी माहिती देवस्थानाचे अध्यक्ष महेश तांबट हाणें दिली. आयच्या दिसा पोरू आमी हांगा विघ्नहर्ता गणरायाची स्थापना केली आनी त्या गोष्टीक बरोबर 1 वर्स जाल्लें आसा. आनी आयज आमी मोठ्या उमेदीन प्रथम वर्धापन दिन हांगा आमी मनयतात. तुमकां दिसता आसतलें लोकांची गर्दी आनी सगळ्यांक उमेद, सगळ्या उमेदीन मोठ्या दबाज्यान आमी हांगा प्रथम वर्धापन दिन गणरायाचो मनयतात. हांव सगळ्यांक तुमच्या वतींतल्यान सगळ्या समेस्त गोंयांतल्या गणेश भक्तांक आमंत्रण दिता. तुमी येयात, मुद्दम देवूळ पळयात, देवाचो अनुभव घेयात. आयज, फाल्यां आनी परां अशे 3 दीस हो उत्सव जातलो. आज सांजचे सकाळच्यान हांगा शास्त्रोक्त विधी आसा ते सगळे जाल्ले आसा आनी सांजचे पालखी आसतली आनी ताच्या उपरांत सुर्लाचे आमचे फोक जो आसा रणमाले तो कार्यक्रम आसतलो आनी फाल्यां कोंकणी नाटक आसतलें आनी परां सत्यनारायणची पुजा आसतली. अशे 3 दीस हो कार्यक्रम सेगीत आसा. सगळ्यांनी येवचें, मुद्रत येवचें, दर्शन घेवचें, देवस्थानचें देवाचें दर्शन घेवचें आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो, इतलें सगळ्यांक हांव विनंती करतां. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल आनी पळयत रावात गोमंतक TV.